खेळा मंत्री गोविंद गावडेन पेडणेच्या स्पोर्ट्स स्टेडियमाची पळोवणी करून थंयच्यो साधन सुविधा वाडयतले अशें उतर दिलां। पळोवणी केल्या उपरांत संकुलाचो सांबाळ सारको जावन आशिल्ल्यान परिस्थिती इबाडल्या अशें दिसून आयलें। पुराय खेळा संकुलाच्यो लायटी फुटल्या, तशेंच खेळा मैदानाची रुंदाय कमी आसा। मैदान जाय तशें ना, ते खातीर अधिकाऱ्यांकडेन भासाभास करून निर्णय घेतलो। खुबशा खेळा संकुलांची देखरेख उणी पडल्या अशें खेळ मंत्री गोविंद गावडेन ह्या वेळार सांगलें। इनकम्प्लीट म्हजे माहिती प्रमाणे तो इनकम्प्लीट आसा। त्या संदर्भान SAG आणि DSYची हांव रोखडीच आतां मिटींग घेतलो। म्हाका 10:30 मिटींग आसा। त्या मिटींगेक जाले नंतर हांव डिस्कशन करतलो आणि सध्या जी स्पेस अवेलेबल आसा त्या संदर्भात निर्णय घेऊन डिस्कशन करून निर्णय घेतलो। आमकां अशें नजरेन आयलें की जो ग्राउंड जो मेन जो मुख्य जो आसा तेजी विड्थ जी आसा ती खूपच कमी आसा। इट इज नॉट एज पर द स्टँडर्ड एंड द स्पेसिफिकेशन। सो आय हॅव गिवन अ डायरेक्शन्स टू माय ऑफिसर्स टू कन्सल्ट विथ द कन्सल्टंट की जो विड्थ जी आसा की तो स्पेसिफिकेशना प्रमाणे तेजी ग्राउंड सगळो जावपाक जाय। त्याच प्रमाणे बरेचश्यो काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो आमकां थोड्योश्यो रिवायव करपाची गरज आसा। कॉम्प्लेक्स जो आसा तो बरो तरेन बांदिल्लो आसा, बरो तरेन तेजो मेंटेनन्स जावपाक जाय आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्या वेळाचेर एक खेळगडो ह्या कॉम्प्लेक्सा भितर येतलो तेका भितर एक आनंद निर्माण जावपाक जाय, उत्साह निर्माण जावपाक, ताका मेंटल सॅटिस्फॅक्शन मेळपाक जाय। आणि जो पर्यंत आमी प्रिपरेशन जेन्ना आमी करता त्या वेळाचेर ताका सरावंडींग जेन्ना तशें एनवायरमेंट जेन्ना तयार जातलें त्या वेळाचेरूच एक खेळगडो आपले खेळां भितर एक प्राविण्य मेळोवपाक शकता।